तुमची भुरगीं कुडीन वाडटा आसतना कुरपेन ती वाडोवंक जाय. आनी कशी ती कुरपा येता? जबाबदारेन आमची कुटुंबां आमी बांदून हाडया. भोव सोंपी. ती म्हणटा म्हाका मॅनेजर नाका आसलो, ह्या व्हडलो बिझनसमॅनी नाका आसलो, भांगाराची वस्तू म्हाका दिवचें भांगाराचें शॉप आसलोय म्हाका नाका आसलो. म्हाका जाय आसल्यो फकत 2 संगती. आमच्या भुरग्यांक एक बरो बापोय आनी म्हाका एक बरो न्हवरो. एक कोण ज्यो व्यक्ती काजार जाल्लीं, काजार जातना हें तांच्या मोतींत आसा. हांवें एक बरो न्हवरो, एक बरी व्हंकल जायजय. भुरग्यांक एक बरो बापोय, एक आवय जायजय. ह्यो 2 संगती मोतींत आसल्यार बाकीचें पुरा ताच्या सांगाता येता. तें फावंडेशन घाल्लें बरें. आनी फावंडेशन घटनासतना कोसल्यो वणटीने कहलें स्लॅब घालें जाल्यार बांदप उरना. अमेरिकाचें एक कुटुंब, जावय आनी सुनो आनी पुरा नातू जावय आनी नात सुनो पुरा म्हूण सांगून ओट्टूक ती आतां 240 आनी 4 जाणां जाल्यांत. आनी मागीर दिलां सकयल थंय. आनी एक भुरगें ह्यात दिसांनी एक जल्मोचें आसा खंय, तें जल्मल्यार 240 आनी 5. आमकांय प्राय जावंक आसा पुता. आमी फाल्यां अशिंत जाता, आमचे हात पाय कामतले. ओ म्हजी डॅडी मम्मी तांच्या डॅडी मम्मीकी बरें मोगान पळयतात. आमकांय पळोवची जबाबदारी आसा. हराम की कमाई से शकलें तो बदल जाती है, नसलें बिगड जाती है. कोणगी एकली मोद्याने रातीर मेकअप करते हा खंय मोद्याने रातीर. न्हवऱ्याक क्युरियोसिटी जाली, ही काल्याक अशी करता काय. तोय उठलो मागीर. पयलें कांय लो एका दोळ्यान मिनी करून पळयता आसतलो. मेकअप आनी करतना विचारलें गे कालें गजाल कितें, आतां खंय वचोंक का तुका. कांय ना, मोबायलाक हांवें फेस लॉक दवरला. 10वी जाल्ल्या कुडलें पयली आनी दुसरी पियुसेंत YCS. मोगाच्या न्हू YCSाक ताकस्स म्हणलीं थोडीं नियमां आसात. पोळे पारकी कार्याक देंव. कित्याक म्हळ्यार तो वेळ भुरग्यांच्या जिवितांत कुडीचेर मोतीचेर बदलावण जावचो वेळ. तेवून केन्नाच म्हणचें न्ही YCSाक गेल्यार इगर्जे गेल्यार आमचीं भुरगीं पाड जातात. नो दया करून हे शब्द आमच्या तोंडांतल्यान येवंक नजो. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, पवित्र पुस्तकांतलीं 2 वाचपां, एक किर्तन आमी बरें करून शीत दिवन आयकलीं. आतां आमकां नियाळ करचो हो वेळ. संदेश कितें गी म्हणलें आमी मिसा पयलें आयकलें. जबाबदारेन आमचीं कुटुंबां आमी बांदून हाडया. ल्हानसो एक थीम, ल्हान संदेश. जबाबदारेन आमचीं कुटुंबां आमी बांदून हाडया. आयकल्लें घडीत एक अशें आसा. एक कुटुंब, ल्हानशें आवय बापूय, एक तेगां भुरगीं. न्हवऱ्याक एक बरें काम आसा, व्हंकल घर सांबाळटा, भुरगीं वाडटे आसात. न्हवऱ्यान सांजेर काम जाल्लेंच बेगीन घरा येवचें, भुरग्यां सांगाता व्हंकले सांगाता वेळ करचोचो, हांसचें उलोवचें. एक संतोश भरीत कुटुंब. पूण वेळ उतोर्न वेता आसतना कसल्या की कारणाक लागून न्हवऱ्यान घरा येवचें तिके लेट करूंक सुरू केलें. वेळ कर घरा येवचें. सड्ड उलोवचें ना, मावून बसचें, भुरग्यां कडेन खेळचें ना. व्हंकलेन हें पळयलें, तिका समजता ती जाणटी. अशें आसता आसतना सकाळच कांय एक तेंपो पियोवंकी सुरू केलें ताणें. कुटुंबाची परिस्थिती एक दुसऱ्याच रितीर वेता म्हूण व्हंकलेक समजोवन तिणें न्हवऱ्या लागीं विचारलें, सांग कितें जालें. म्हजे वरवीं कांय करूंक जाता जाल्यार हांव करतां, कालें जालें तुका. तरेपटी कंत बेजाराय आसता, विविध कारणां आसतात. सरताव जावन दादले मनीस सांगचें तिके उणें. सांगल्यार कांय उणेंपण म्हूण जाता की ह्या लायट हल्क करून काण घेतीत कोणा तशें चिंतपां आसतात. ताणें सांगूं ना. पूण परत तिणें विचारतना वो तिका सांगते आसा, म्हाका आशा आसली हांव एक व्हडलो मॅनेजर टायपाचो मनीस जायजय. आनी तुका लोकान मॅनेजराची व्हंकल म्हूण सांगून लोकांन वळखून मान केलो जाल्यार म्हाका तशें एक जाय आसलें. पूण म्हाका मॅनेजर त्या हुद्द्याक परत वचोंक जावंक ना. मागीर म्हाका आनी एक आशा आसली, हांवें कांय एक बिझनस करी जाय, बिझनसमॅनाची व्हंकल म्हणून तुका लोकांन मानून घे जाय. हांवें इल्ले पयशे इल्ले सांगाता परत घालून ल्हान एक धंदो सुरू केल्लो, वचोना मुखार, बंद पडलो, घाल्ले पयशेय गेले. म्हाका आशा आसली आमच्या भुरग्यांक बऱ्यांतल्या बऱ्या इस्कालाक घाली जाय म्हणून म्हज्या मतींत आशा. हर एक आवय बापायक आशा आसा, ताकाय आसली. तो म्हणटा
म्हज्या ह्या आतांच्या परिस्थितींत म्हज्या भुरग्यांक व्हडल्या इस्काला घालूंक की म्हाका जावंक ना. आनी निमाणें तुज्या जल्मा दिवसा वेळार ह्या काजाराच्या एनिवर्सरी करतना कांय पुणी एक ल्हानसो भांगराचो नग गी, कांय एक ल्हानशी चेन गी म्हाका दिजे म्हूण आशा आसली, ती म्हाका दिवंक जायना ह्या वर्सांनी. आतां तूं म्हाका सांग, हांवें कशें संतोशान आसचें. आनी तिची जाप मोगाच्या न्हू, ताका तितून तो बरयणार बरयता भोव सोंपी. ती म्हणटा, म्हाका मॅनेजर नाका आसलो, ह्या व्हडलो बिझनसमॅनी नाका आसलो, भांगराची वस्तू म्हाका दिवचें भांगराचें शॉप आसलोय म्हाका नाका आसलो, यार कितेंय हांव आशेवंक ना. म्हाका जाय आसल्यो फकत 2 संगती. आमच्या भुरग्यांक एक बरो बापोय आनी म्हाका एक बरो न्हवरो, तो तूं जालाय. म्हाका आशा आसली फकत 2, म्हाका एक बरो न्हवरो आनी आमच्या भुरग्यांक एक बरो बापोय, तें तूं जालाय, तितलें पुरो. आनी थोडो वेळ एकामेकाक पटलून धर रावलीं कांय 2 दुकांय गळिल्लीं आसतलीं. आनी दुसऱ्या दिसा तावन तो मनीस म्हाका बोगाना की तो परतून वचून आमाल पिवन घरा येत म्हणून, ह्या वेळकन येत म्हणून म्हाका बोगाना. कित्याक म्हळ्यार तो कितें जायचे आसलो. रेस्पेराच्या मिसा वेळार कुमगार घेवच्या परस पयलें आमच्या बापाचें मागणें जाल्या मागीर एक लांब मागणें आसा. पवित्र सभेचें अधिकृत मागणें उकले न्हवऱ्या पासत आसा. उकले न्हवऱ्याक दिंबी घाल म्हणटात आनी बाकीचीं सगळां आमी उबे रावन आमी ह्या मागण्यांत भक्तीपणी भावार्थान भाग घेवया म्हूण सांगून एक ल्हानशें आपोवणें दितात. आनी त्या वेळार त्या मागण्यांत ह्योच 2 संगती उल्लेख करच्यो. ह्यो 2 संगती म्हणटा चेड्याक उद्देशून थंयसर न्हवऱ्याक उद्देशून मागणें म्हणटा आसतना तुवें एक बरो बापोय जायचय आनी एक बरो पती जायचय. व्हंकलेक उद्देशून थंयसर मागण्यांत हीं उतरां स्पश्ट घाल्यान तुवें एक बरी पतीन जायचय आनी एक बरी आवय जायचय. हे 2 संगती जाल्यो जाल्यार बाकीच्यो संगती पुरा सांगाता येतात. तातूंत बाकीचें कांय उल्लेख करून तुवें बरो जावंय जायचय या बरी एक सून, त्यो संगती नात. एक कोण ज्यो व्यक्ती काजार जाल्लीं, काजार जातना हें तांच्या मोतींत आसा, हांवें एक बरो न्हवरो एक बरी व्हंकल जायचय, भुरग्यांक एक बरो बापोय एक आवय जायचय. ह्यो 2 संगती मोतींत आसल्यार बाकीचें पुरा ताच्या सांगाता येता. तें फावंडेशन घाल्लें बरें. आनी फावंडेशन घट नासतना कोसल्यो वणटींनी कळें स्लॅब घालें जाल्यार बांदप उरना. तर मोगाच्या न्हू, आज हें जबाबदारेचीं कुटुंबां चलयता म्हणटा आसतना तुमकां ही मॅसेज आयल्या गी गुत्तू ना. फोटो समेत तांणी ह्या दिसांनी काल परसू ही एक मॅसेज एक वायरल जाते आसा. अमेरिकाचें एक कुटुंब, तांच्या काजाराचो 70 वर्सांचो तांची एनिवर्सरी, 70th एनिवर्सरी. ताका 93 वर्सां 93 वर्सां प्राय जाल्या न्हवऱ्याक, व्हंकलेक 90 वर्सां 90 वर्सां 90 and 93. हांच्या विशयान थोड्यो संगती दिल्यात. तुमकां आज पर्यंत ती मॅसेज येवन पावतली कोणा. फोटोय दिल्यात. एकामेका हात धरून कोट आनी पुरा घालन म्हळ्यार तांच्या मीस, तांचें जुबलेवाचें मीस आसलें. तांकां 11 जाणां भुरगीं, तें विवर दिलां. 11 जाणां भुरगीं, 60 आनी 8 जाणां नात्रां, 109 जाणां पंतुरां. आनी आतां 11 जाणां वेगीन्स जल्मोवच्यार आसात खंय, तांच्यो नात्रां पुरा तीं पुरा गुरवार आसात आसतलीं. 11 जाणां दे आर ऑन द वे म्हूण सांगून मॅसेज घाल्या. जावंय आनी सुनो आनी पुरा नातू जावंय आनी नात सुनो पुरा म्हूण सांगून ओट्टूक तीं आतां 240 आनी 4 जाणां जाल्यांत. आनी मागीर दिलां सकयल थंय. आनी एक भुरगें ह्यात दिसांनी एक जल्मोवचें आसा खंय, तें जल्मल्यार 240 आनी 5. एक नातू याजक जाला आनी त्या नातवान आमच्या जुबलेवाचें मीस भेटयलां. इगर्जेंत बोर्नो ह्या 2 जाणां मनशां थावन ती जल्मालीं तीं कुटुंबाचीं मनशां इगर्जेंत बोर्नो जाल्यांत खंय. अमेरिकांत कातोलीक कुटां म्हूण सांगून ताका तकलें नांव दिलां. जाता जाल्यार हांगाच्याय पाद्र्यापाक ती एक हांव दान दितां. मागीर तांचे मरिफात ती सगळ्यांक मेळचे बरी आपुरबायेची गजाल. आनी मागीर तांणी सकयल थोड्यो संगती दिल्यात. तुमच्या ह्या लग्ना जिवितांत सगळें हें पुरा बरें जावंक कितें कारण थोड्यो संगती दिल्यात, त्यो तुमींत वाचून ह्या सोदून काडा. तांणी सुमार संगती तातूंत सांगल्यात. मोगाच्या न्हू, एक जबाबदारेचें एक कुटाम म्हणटा आसतना थोड्यो संगती गरजेच्यो आसात. एक कुटाम म्हणटा आसतना आवय बापोय भुरगीं म्हूण आसात. सर्तांव जावन म्हणटात 3 तकल्यो आसल्यार कुटाम मुखार बाळटा. जायत्यो संगती शिकोवंक आनी शिकोवंक जातात. आजो आनी आजी, तांचीं भुरगीं
ती आतां प्रस्तूत आवय आनी बापोय जाल्लीं आनी तांचीं भुरगीं पूत ह्या दुवो कितें आसात तीं म्हणटना 3 तकल्यो. पयली तकली आज्या आनी आजेची तकली, उपरांत आवय बापायची तकली, उपरांत भुरग्यांची तकली. सखास ही भुरग्यांची तकली मोदें येतना वयली तकली दोळ्यां भायर जाता. जर तर तातूंत शिकोवंक मेळटा आजो आनी आजी तांच्या जानवाय वरवीं तांच्या पिक्या केंसांनी तांणी कितें जोडुल्लें तें दिर्वें आसा ती नात्रांक तांच्या भुरग्यांक ती शिकयत आसतना हें निरंतरी वाळोवन वेता. जर तर 2 तकल्यो उरल्यो जाल्यार आमकां सांगचें कोणें? आमकांय प्राय जावंक आसा पुता. आमी फाल्यां अशिंत जाता, आमचे हात पांय कामतले म्हूण दाखोवचीं शिकोवचीं कोण आसात? कोणी नान्ने. ह्या तकलेक निमाण्या 3ऱ्या तकलेक हें कळा जायना गी. तांणी तें पळय जायना. पळयल्यार मात्र कळचें ओ म्हजी डॅडी मम्मी तांच्या डॅडी मम्मीकी बरें मोगान पळयतात. आमकांय पळोवची जबाबदारी आसा. कित्याक म्हळ्यार आरंभ आनी अंत एकत्त मोगाच्या न्हू. मनशाच्या जिवितांत हें उडास दवरूंक जाय. ल्हानशा भुरग्यांक आमी त्या धाकट्या रोजांच्या गाडयेर व्हरता आमी बसून. मारोग बरें आसल्यार मार्गांनी व्हरूंक जाता, आमच्या मार्गांक जावचें ना. भुरग्याक व्हरता आमी. प्राय जातना परतुनी आमकां येवची तीच गाडयेत ताची रोजां व्हड आसतात. ल्हानशा भुरग्यांक धाकटी रोजां. आमकां प्राय जातना परतुनी आमकां त्यात व्हीलचॅराचेर व्हरचें. हें प्रकृतीचें नियम मोगाचें न्हू. देखून जबाबदारी हर एकल्याकी आसा म्हणटना थोड्यो संगती आवय बापूय आनी भुरग्यांक थोड्यो जबाबदाऱ्यो आसात. तोवळ मात्र कुटां मुखार वेता. कितें तें? आनी हें समजून घेवंक आज आमी वांजेलाचें वासाप वाचलें. जुजे मोरी आनी जेजू आसात. तांचे विशयान आमी मस्तू नियाळ केला. पूण ह्या संदर्भार थोडो नियाळ परतून करया. थोड्यो संगती परतून आमी नियाळ करता आसतना आमची जानवाय वाडटा आनी नवो दिश्टावो आमकां मेळटा. ह्या नवें ज्ञान ह्या गिन्यान आमकां मेळटा. जुजेच्या जिविताचेर आमी दिश्ट घालीत जाल्यार हें दोगांयकी आवयक आनी बापायक व्हंकलेक न्हवऱ्या दोगांयकी बांदताय. जुजे एक कश्टी मनीस. जुजे एक कश्टी मनीस मोगाचें न्हू. कुटां बरें जाय जाल्यार हर एका मनशान मेहनत करूंक आसा. देखून हिंदीन ते एक सांगणी आसा हराम की कमाई म्हळ्यार कोणाक डोंगी कर मांकोड कर हाडिल्ली कमाई ताका हराम की कमाई म्हणटात. हराम की कमाई से शकलें तो बदल जातीय. आमचीं तोंडां सोबित करूंक जातात, नसलें बिगड जातीय. नसलें म्हळ्यार संतत. हराम की कमाई जर तर आमी घरा हाडली जाल्यार आमचीं तोंडां सोबीत दिसोंक पुरो, संतत नासाच्या वाटेर वेता. संतत बरी जाता म्हूण सोपनां ती चिंतचें नाका. देखून कितलें एक हरता बरी तें गुंडायचें एकाच वळीन पळयात तें. एका वळीन कित्याक म्हळ्यार हर एका भाशेंत थोड्यो सांगण्यो आसात. आमच्याय भाशेंत कोंकणी भाशेंत सांगण्यो आसात मोठव्यो त्यो. पूण तो नियाळ करूंक आमी कांय सांगता एक 4-5 जाणांनी बसोन जर तर आमी ताचे विशयान तर्क केलें हें कित्याक अशें, हें अशें करियेत न्ही, तशें करियेत न्ही, तातूंत कितली जानवाय आसा. हराम की कमाई से शकलें तो बदल जातीय, नसलें बिगड जातीय. देखून हर एका मनशान कोणाकच मांकोड करना. देखून कोंकणीन ती म्हणटात तो शब्द आसा जर तर कोणायकी मांकोड कर्ण 1 किलो ऍपलां हाडून भुरग्यांक दिलीं जाल्यार भुरग्यांक ती जिराणान. कित्याक म्हळ्यार ती ऍपलां भुरग्यांच्या पोटांत वीक जातात. ताका जिरोवंक साध्यच ना ती. मोगाचें न्हू शब्द आमकां समजतात. देखून हें आमी उडास दवरतना हर एकल्यांनी मेहनत करूंक आसा. कुटुंबां मेहनती वरवीं वयर येवंक आसात. मेहनत केल्यार मात पावना, सुक्षीमी जावंक आसा. कितें खर्च करी जाय, कितें खर्च करूं नजो. लोकांन पळोवच्या खातीर खर्च केलें जाल्यार कुटां परतून नासाच्या वाटेक वेता. देखून जबाबदारी म्हणटा आसतना मेहनत करूंक आसा, कांय इल्लेशें सांबाळून दवरूंक आसा. फाल्यांचे दीस कितें काल म्हणलें आमकां कळीत ना. देखून कांय तरी जोगासनेन चलोवंक आसा. परत खाली मेहनत केल्यार मात पावना. एकामेकाचेर विश्वास जावंक जाय. पातयेने वरवीं मोगाचें न्हू संवसार पातयेने वरवीं मुखार येता. जायत्यो संगती बँकांत आनी परत तें पेन्नी 1 रुपयाचें बांदून घाल्लें पळयतना विश्वास एकामेकाचेर आसा गे म्हूण कळना. रैलार गेल्या जाल्यार थंय तें आयदन ताका एक चेन घालून बांदून दवरला रैलाचेर. हें पुरा पळयतना पातयेनी विश्वास आसा गे म्हूण गोत्तू ना. पूण कुटुंबां मोगाचें न्हू विश्वास ना जाल्यार मुखार वचनात. जुजेच्या जिवितांत राग ना. ताणें खंयसरी ताणें तो उलयलोच ना तो भोव गरजेचें. थोड्यो संगती आमकां जिवितांत दिसतात. राग ना. मस्तू वस्तू नांत पूण भरपूर मोग आसा.
मोगाच्यान थोडे फावटी वस्तूत हाडच्यार खंय एक वाचलें गडीत अशें आसा लायटर नोटाचेर नवरो मस्तू मोग करतालो खंय नवरो मस्तू मोग करतालो आनी सदांय म्हणटालो खंय एक दीस आमगेर तें आसतलें हें आसतलें सगळें सांगतालो खंय एक दीस म्हणालो खंय म्हळ्यार सकाळीं तावन सांजेर म्हणशेर धांवचें मेहनत करची म्हणालो खंय एक दीस आमगेर भांगाराच्यो बश्यो आनी भांगाराचीं काप्पां भांगाराच्यो पिरी आसतल्यो व्हंकलेन विचारलें खंय भांगाराच्या बशेन जेवल्यार कांय जेवणाची रूच कांय चडात गे हें तुमकां सांगचें तुमी चिंतून पळयात भांगाराच्या न्हय कहल्यान जेवल्यार जेवणाची रूच चडना मोगाच्यान पूण हो मनीस घराच्या बागलार रत्नातलो खंय घराच्या तेंचेंय जायना कुटां म्हणटा आसतना वस्तू मस्तू जायचें म्हणना मनशाच्या काळजांत मोग आसा जाय देखून व्हडलें जेवण जायचें म्हणना रुचीचें कांय इल्लेशें पेज आनी चटणी आसल्यार आमकां रुचीन आमी जेवता न्ही गे देखून हें आमी उडास दवरचें एकामेकाक मान ह्या आमच्या जुजेच्या आनी मोरयेच्या कुटुंबांत भुरगो भायर पडल्या वेळार मोरयेचीं तीं उतरां तुमी आतां आयकलीं जालीं आसतलें कितें म्हणटा मोरी तुजो डाडा आनी हांव तुजो बाप आनी हांव तुका सोदतालें आमचें उलोवणें कशें सरता वचून हांव आनी तुजो बापूय तुका सोदताले रे म्हळ्यार हांव फस्ट ना तशें न्ही आनी एका मनशाक आमी कितलो गौरव मर्याद दिता तितलें घरांत मोग मैपास वाडटा आनी जर तर कांय जुजेंनी कांय तें उतार तें मनशान तो म्हणटो कोणा तुजी मम्मी आनी हांव तुका सोदतालें पुता तुवें अशें कित्याक केलें आमकां कित्याक कंतींत घालें पळया त्या हर एका उतराक आमी गमण दिवंक जाय मोरयेचें जिवीत आमी पळयता आसतना मोरी एक सुडसुडीत व्यक्ती आळसाय म्हणली तांच्या जिवितांत ना कलतेपण आसा गौरव आसा आनी धैर्य आसा हर एका जबाबदारेचें हें कुटाम चलोवचें म्हणटना दादल्यातय व्हंकलेतय स्त्रियेतय धैर्य म्हणलें जायचें धैर्यान आमी आसोंक जाय हर एका संदर्भार भियेल्ल्या बरें करचें रडचें सगळो दीस दुकां गळोवचीं आनी तूं कुटां मुखार वचना दोळ्यांत कोयर पडल्यार मात्र रडाचे शिवाय नाल्यार रडो नजो दुकांय मोलादीक उडास दवरा बेश्टें धरणी घालची न्ही गरज नासतना रडो नजो थोड्यांची ती रडची संवय आसता उठल्या बसत्याक रडचें ना ताची गरज ना मोरयेचें विशेश एक गूण म्हळ्यार मोरयेचें तें धैर्य आनी अशें म्हणटा आसतना सुडसुडीत चड करचना ह्या दिसांनी अशें उलयतना आयकलें कोणगी एकली मोद्याने रातीर मेकअप करते हा खंय मोद्याने रातीर नवऱ्याक क्युरियोसिटी जाली ही काल्याक अशी करता काय तोय उठलो मागीर पयलें कांय लो एका दोळ्यान मिनी करून पळयता आसतलो मेकअप आनी करतना विचारलें गे कालें गजाल कितें आतां खंय वचोंक का तुका कांय ना मोबायलाक हांवें फेस लॉक दवरला आतां तें उक्तें करीचें जाल्यार मोबायल उक्तें जाय जाल्यार हांवें मेकअप करीचें तितलें म्हणटना बरो करून हांसोन न्हिदलो खंय आड पडलो खंय तिणें विचारलें गे काल्याक तूं तसोय आसलोय केन्नाय अशें आसानाय असो कितें आसलोय देखून म्हणालो खंय त्या मोबायलाक तुजें तोंड लायक जावना म्हजे विशयांत एक पटीन चिंत 15-16 वर्सां हांव तुजे सांगात संवसार चलय ते आसा म्हूण बरो करून हांसून न्हिदलो खंय मोगाच्यान देखून सुटसुडीत लेका व्हरतो कर्स नाका म्हणटना हेय उडास दवरी जाय देखून सड्ड कर्स केल्ल्या कुडलें लोकांक दाखोवंक एक सांगणी अशी सांगता आमच्या काजिन्सांक मोसराक घालूंक तांणी मोसोर करीचे म्हळ्यार तशें चिंतून तांकां ती कशें डावन करीचें म्हूण चिंतून घर काण गेल्यार कार काण गेल्यार तें बँकाक वेता खंय आमच्या काजिन्सांक तिके डावन करूंक तांणी पळोवन तांणी ती कशें तांकां इन्सल्ट म्हणले बरी जायचें म्हूण केल्यार बँकाक वचूंक की पुरो म्हणटा तो देखून सत्राय करूंक जाय आनी तिसरें मोगाच्यान जेजू ते 5 लक्षणां आसात जबाबदारेचीं त्या पवित्र पुस्तकांत आमी आयकलें जेजू ताच्या आवय बापायक खाल जालो कुटुंबान जर तर एकामेकांतें कलतेपण ना जाल्यार कुटाम मुखार वचना बिलकूल वचना आनी हें आमकां सकडेन जो कोण आमी हांगा घटमूट आसां तरणाटी आसां आमकां एक पंतावन जेजू म्हणटा आसा हांव एक तरणाटो व्यक्ती म्हज्या आवय बापायक खाल जालो जाल्यार तुमी जावंक जाय उडास दवरया आनी कोण आमी सगळ्यां हांगा जर तर आमची आवय बापाय जिवंत आसा जाल्यार आमी तांकां भुरगींच ती जिवंत आसता म्हणसरी तांकां आमी खाल जावन चलोवंक आसा जेजू कुडीन आनी कुरपेन वाडलो फकत कुडीन वाडल्यार पावना मोगाच्यान जुवांचो वांजेल 6 अध्याय वळ 60 आनी 3 गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन चॅप्टर 6 वर्स 63 कितें म्हणटा जीव दिवचो आत्म्यान कूड कित्याक उपकारना देखून कुडींत एकदम गट आसा म्हळ्यार तें पावना आत्म्यान ती गट आसा गी
देवाची कृपा आमचे थंय भरपूर आसा गे हें आमी समजून घेजय. कुडीन आनी कुरपेन देखून मोगाच्यान हांव तुमकां सगळ्यांक हें एक पंतावान तुमचीं भुरगीं कुडीन वाडटा आसतना कुरपेन ती वाडोवंक जाय. आनी कशी ती कुरपा येता? आज वांजेलांत पळयलें कोणें जेजूक देवाळाक आपोवन व्हेलें वांजेलांत? जेजूची माय बाप वर्सान वरस जेरुजलेमाक वेताना तांणी चिरक्याकी आपोवन व्हेलां. आवय बापायचें काम हें. उडास दवरा, जर तर तुमी तुमच्या भुरग्यांक हाताक धरून देवाळाक आपोवन व्हरतात जाल्यार एक वेळ येतलो तुमचीं भुरगीं तुमच्या हाताक धरून तुमकां देवाळाक आपोवन व्हरतलीं. व्हरता बरीत. देखून जेजूची माय बाप त्या चिरक्याक वर्सान वरास तीं आपोवन व्हरतालीं. देखून देवाळाचो आनी देवाचो मोग आमी आमच्या भुरग्यांक नातरांक शिकयना जाल्यार देव आमचे लागीं विसारतलो. देव आमकां खंडीत विसारतलो तुज्या भुरग्यांक तुवें देवाळाक आपोवन व्हेलाय गे. देवाचो आनी देवाळाचो मोग, देवाळाचे ते कायदे, पवित्र सभेचे कायदे ते करूंक तांकां शिकयलाय गे. हे सवाल देव विसारतलो न्ही गे. हें आमी उडास दवरचें. उपरांत जेजू देवाक आनी मनशाक मानवालो. आमच्या भुरग्यांनी जावं दी आमी जावं दी देवाकी मानवा जाय, मनशांकी मानवा जाय. काल हांव देवाक मात्र मानता म्हूण सांगून जायना गजाल ती, संपूर्ण जायना. देवाकी मानवा जाय, मनशांकी आमच्या भोंवती आसच्या मनशांनी हो जावयेत, हो चिरको, हो तरणाटो जावयेत म्हूण शेजारच्या 4 जाणांनी म्हणा जाय. ताच्या आवय बापूय जावयेत, बरीं मनशां तीं, मैपासी मनशां, खंयच्या एका गरजेक पावतात, कुमकेक पावतात. देखून देवाकी मनशाकी जर तर आमी मानवना जाल्यार तो वळमोगाच्या न्हू आमचें मोराण जाल्ल्या दिसा आमच्या शेजारचीं पुरां रडटलीं. एक बरी व्यक्ती आसली मोराण पावली नाल्यार अशें म्हणून की बरो भारी उपाद्र दितालीं, बरें जालें गेल्लीं. तशें म्हणून की पुरो देव निर्मिना जावं दी तशें जावं. देखून देवाकी मनशाकी मानवचें म्हूण सांगल्यार सगळ्या आमच्या शेजाऱ्यांक उपाद दिलें जाल्यार तीं कशें देवाक अर्गां दितलीं? जायना ती गजाल. देखून शेज सांबारा सगळ्यांनी आमकां मानवा जाय. हो चिरको जा, हो ताचो नातू पळय कितलो बरो आसा, तो चिरको गुणांचो आसा, या तें नात पळय ताचें. आमच्या मलगड्यांक सांगून न्ही भुरग्यांची वळख धरची. आमचे भुरग्यांचें नांवान वळखनात, मलगड्यांचें वळख सांगून ना आज्याचें व्हडली मांयचें आजयेचें नांव सांगून नातरांक वळखोवचें. देखून हेंय आमी उडास दवरूंक जाय मोगाचें न्हू. आनी थोड्यो गरजेच्यो संगती कितें आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें. भुरगो सुकोन गेल्लो निंगे आमकां एक चेतावणी. आमी दोळो दवरूंक आसा आमच्या भुरग्यांचेर. जबाबदारेची आवय बापूय म्हणटा आसतना आवय बापायन भुरग्यांचेर निरंतरी दोळो दवरूंक आसा. आमचीं भुरगीं कितें करतात पोटाक तांकां दिवची आमी जबाबदारी घेता. बाकीच्योय मस्तू संगती आसात निंगे. आमचीं भुरगीं खंय येतात, कालें खातात, पियेतात, दोळो दवरचें निंगे आमी. ही जबाबदारी. देखून चिरको सुकोन गेल्ल्या वेळार त्या एकेका शब्दांत मस्तू अर्थ आसा मोगाचें न्हू. पवित्र पुस्तक आमकां जागयता, नवी जानवाय दिता. सोदून फाटीं गेलीं. जर तर सांजेर आमोरेच्या वेळाच्या वेळार जर तर भुरगीं घरा येवनात जाल्यार आमी सोडूंक जाता गे. आंबोरेची गांठ दिता आसतना घरांत एक आंबोरी म्हूण आसा न्ही, सक्कड सुकणीं सावजां मनजाती जीवदाळी तांच्या जाग्याक पाटी वेतात तीं. मनशान मात न्ही भोंवचें काळोख जाल्यार मागीर परतुनी गमाण दिवंक आसा. देखून सांजेर आंबोरेची गांठ दिता आसतना आंबोरी कर्ण तेर्स कर्ण एक देवाचें उतर वाचून 8:30-9 वरार एक मूठ जेवन मागीर कांय आमचें वैयक्तीक काम आसा इल्लेशें कर्ण कांय 9:30-10 वरार न्हिदोंक जाता. देखून हेंय उडास दवरूंक आसा. आवय बापाय ही जबाबदारी आसा. सांजेर चड लेट कर न्हिदल्या जाल्यार भलायकेकी पाड जाता. तर घरांत तेर्स आंबोरी ना जाल्यार भुरगीं त्या वेळार घरा येनात. वेळार एक आंबोरेक एक वेळ आसा जावं पळय 8 वरार आमी आमगेर तेर्स आसा भुरग्यांक कळीत आसा. ही वडिलांची जबाबदारी. आनी मोगाच्या न्हू पयल्या वाचपांत भोव आपुरबायेचें एक आमकां एक दाखलो दाखयला. तो बीत ताचें लग्न तो बायचें लग्न जाल्ल्या दिसा कालें करतात तीं. सक्कड तांची सैरीं देरीं गेल्या उपरांत बागील घालतात तांच्या कुडाचें. दिंबयेर पडतात मोगाच्या न्हू आनी मागणें करतात तीं. आनी सगळीं चरित्रां तीं मोती काडटात. हे देवा खंय तावन संवसाराच्या आरंभातावन आदावंक आनी येवेक तुवें रचलें, तांकां संतत दिली आनी निमाणें आतां आमकांय तुवें रचलाय. आमकांय एक कुटाम जावन तुवें कुटाम फावो केलाय. आनी आज आमी मागता काल
नॉट फॉर लस्ट उडास दवरा तांचे ते शब्द थंयसर खाली कुडीच्या ओडण्या खातीर न्ही काळजाच्या प्रामाणीकपणान तिका म्हजी पतीन म्हूण हांव स्विकार करतां ताका म्हजो पती म्हूण हांव स्विकार करतां नॉट फॉर लस्ट बट फॉर लव इफ एनी मॅरेज इज बेस्ड ऑन ओनली ऑन लस्ट इट वील नॉट लास्ट व्हेरी इंट्रस्टिंग खाली कुडीच्या वंदोण्याचेर हांव सोबाय मात पळोवन पयशे मात पळोवन या दोळे मात्र पळोवन जर तर कोणी काजार जालें जाल्यार मोगाच्यान कितलो तेंप उरात थोड्या तेंपान ती आईची सोबाय फाल्यां उरात गे आईचें काम फाल्यां आसात गे आईची भलायकी वर्सां पाशार जातना उरात गे आज आसली आस्त संपत्त जागो तो उरात गे आसतलो गे कळीत ना आमकां देखून मोगाच्यान खाली भायल्या सोबायेक न्ही काळजाच्या सोबाये खातीर काळजाच्या गुंडायेतावन मनशान मोग केलो जाल्यार कुटाम उरता हें आमी उडास दवरचें तशें म्हणटा आसतना थोड्यो जबाबदाऱ्यो वडिलांक ह्या संदर्भार वळखून घेवच्यो मोगाच्यान वेळ सट्टना तरी थोड्यो गरजेच्यो संगती आमचीं भुरगीं वाडोवन येता आसतना हें गमानान दवरूंक जाय ल्हानशा भुरग्यांक तिसऱ्या क्लासींत हांव तूं आतां मिशनरी एसोसिएशन म्हूण आसा भुरग्यांक तिसऱ्या क्लासींत हांव तूं त्या भुरग्यांकी आमी इल्लें शिकोवंक आसा पुता एका काळार कोणेंगी मिसांव वावर जिजून आरंभ केल्लो मुंदरसून व्हरून आज आमकां भावार्थाचें देणें मेळ्ळां पुता तुवें फाल्यां मुखल्या दिसांनी एक मिशनरी जावंक आसा सोमयाची सुवार्ता तुवें परगट करूंक आसा असो अर्थ सगळ्यांनी सेमिनारीक आनी कॉवेंताक वचचें म्हणून न्ही ह्या भुरग्यांक ल्हान आसतनांत त्या कोंड्यान कांय अशें ल्हानशें अशें पॉकेट मनेगी घालून त्या भुरग्यांक आमी शिकोवंक आसा मिशनरी भुरग्यांचो एसोसिएशन ते पयशे मिसांव वावरा खातीर दिवंक आसात कुमगार मेळ्ळ्या तवळतावन आल्तार भुरग्यांच्या सेवेक भुरग्यांक आमकां दाखल करूंक आसा तीं भुरगीं आल्तारीचो अलंकार मात्र न्ही ती एक बेसांव आल्तार भुरगीं आल्तारीचेर सेवा करची ती कुटुंबाक बेसांव पिरगजेक ती एक बेसांव देखून हर एका आवय बापायनी कुमगार मेळ्ळ्या कुडले तांच्या भुरग्यांक त्या आल्तार भुरग्यांच्या सेवेक आनी त्या भुरग्यांक कितले अवकाश पळया हर एका हप्त्यान तांकां मिटींग आसा तांची मॅचां जातात तांकां मागीर पिकनीक म्हूण आसा खेळ आसात पंद्याड आसात कॉम्पिटिशनां आसात आनी हें पुरा म्हणटना हर एका हप्त्यान तांकां नव्यो नव्यो संगती शिकयतात ताका एनिमेटर्स म्हूण आसा देखून हे मोतीन दवरचें त्या भुरग्यांक कुमगार मेळ्ळ्या तवळतावन एक 10वी मनशेरी आल्तार भुरगीं ताचे उपरांत तांकां आल्तार भुरगीं ना हांव मस्तू पयशे दितां म्हाका एक दाखल कर ना 10वी जाल्या उपरांत आल्तार भुरगीं जावंक ना अप्रूप कोणी ना जाल्यार तांणी कुमोग कांय करयेत अदरवायज 10वी जाल्ल्या कुडले पयली आनी दुसरी पियुसेंत YCS मोगाच्यान YCSाक तकस्स म्हणली थोडी नियमां आसात पोळे पारखी कार्याक देंव कित्याक म्हळ्यार तो वेळ भुरग्यांच्या जिवितांत कुडीचेर मोतीचेर बदलावण जावचो वेळ देखून केन्नाच म्हणचें न्ही YCSाक गेल्यार इगर्जे गेल्यार आमचीं भुरगीं पाड जातात नो दया करून हे शब्द आमच्या तोंडांतल्यान येवंक नजो जर तर तुजीं भुरगीं इगर्जीक आयल्यार पाड जातात म्हण हें चिंता आसलें जाल्यार मागीर बाकीची गजाल कालें जायत म्हूण गोत्तू ना देखून समजून घेवचें त्या भुरग्यांक त्या वेळार कितें मेळोंक आसा हर एका आवय बापायन त्या भुरग्यांक 10वी जाल्ल्या कुडले पयली आनी दुसरी PUC त्या भुरग्यांक ताकत्त म्हणलें शिकप आसा आनी ताची एनिमेटरां तुमी पळयात तुमी प्रोफेसर्सां लेक्चरर्स ह्या खंयच्या एका शेतांत तांणी एक जिवितांत खायलें बरें केल्लीं ह्या बऱ्या कुटुंबांत तीं आवय बापाय ताका एनिमेटर जावन घालचीं कित्याक म्हळ्यार ती तांकां हर एका हप्त्यांत ताका एक लेसन बूक म्हूण आसा नव्यो नव्यो संगती शिकयतात त्या भुरग्यांच्या वाडावळी पासो देखून उडास दवरी जाय YCS ICYM तें इगर्जें इताल क्लीन करूंक ना तें तांणी कुशेन मोगान करचें अप्रूप तीं तांणी क्लीन चर्च ग्रीन चर्च म्हूण सांगून कंपाउंड म्हूण सांगून करतात तीं कुशेन मोगान करचें तें न्ही तांची वाडावळ तांकां इनपूट सेशनां आसात तांणी खंयच्या दिश्टीन मुखार वशेत फाल्यां सकाळीं कितें शिकल्यार एक कामाक तांकां एक दारवट उक्तो जाता हें पुरा त्या वेळार तांकां मेळचें उपरांत तांकां ICYM आसा डिग्री जावन एक 20 आनी 8 वर्सां प्राय म्हणशेरी ह्या YCSच्याक तांतून वचोंक ना ही तांणी तांतू येताना ती ICYM जातात मोगाच्यान हे कितलें आपुरबाय पवीस सभेंत हें आमकां दिलां ही जबाबदारी हर एका आवय बापायन ही जबाबदारी पाळली जाल्यार उडास दवरा हें खाली एक किवी मात म्हणटात पळय खंयचीं भुरगीं आल्तार भुरग्यांत नात त्या भुरग्यांची बाकीच्यांक वळख ना तीं भुरगीं मिसाक येवंक बरो तीं बसतात तीं आसतात तीं आसात तीं दोतोनच्या वेळार बसतात
सकाळच ती वळोवक नातले वरवीं तांकां YCSाक वचोंक जायना. तुमी ऑब्जर्व करा की ती मागीर PUCक येतना येतात, क्लासीक येतात, खंय एकडे आसतात, तांचे इतल्याकच आसतात. ती मागीर ICYMकी वचनात, म्हळ्यार त्या वेळार तांच्या भुरग्यांची वळख ना, मागीर पयस पयस पावतात. इंच भुरगीं न्ही फाल्यां गुरकार जायचे, इंच भुरगीं न्ही फाल्यां पिरगजेंत प्रतिनिधी जावंक आसात, संघ संस्थेचे मेंबर इंच भुरगीं. मोगाच्यानो ही जबाबदारी हंताचेर आमकां आसा, ही आमी समजून घेवचें. सांगतच उडास दवरा वडिलांनो. थोडे पोटी भुरगीं न्हिदल्यांत म्हूण सांगून कांय वडिलां थोडे पोटी जावंक पुरो तिगेशे कठीण शब्द या नाका जाल्ले शब्द उलयलीं जाल्यार उडास दवरा. भुरग्यांनी न्हिदिल्ल्या वेळार दोळे मात्र दांपल्यात, कान दांपुनात. त्या भुरग्यांचे वडिलांनी कितें उलयल्ले शब्द बरे या वायट पुरा त्या भुरग्यांच्या कानांत रजिस्टर्ड जाला. कित्याक थोडीं टिचरां इस्कालांत शिकोवची आमच्यात कुटुंबांत आसात. ही भुरगीं क्लासींत मेळ्ळीं उतरां उलयतात, खंय धाकटीं भुरगीं थोडे फावटी पोजणीं उतरां उलयतात. क्लासींत कोणें शिकयलें? टिचरांनी शिकोवना. कोणें शिकयलें तांकां? खंय तावन शिकलीं? हे सवाल आमी विचारचे न्ही गे. देखून हर एकल्या की ही एक जबाबदारी आसा मोगाच्यान. आनी ह्या संदर्भाचेर उडास दवरया. कुटुंबाच्या जबाबदारीच्या जिविताक आमी खंयच्याय एका धाकटेरा लागीं, कित्याक म्हळ्यार सांत अंतोन खाली रिलीक मात न्ही, सांत अंतोनची जीब ताचेंय फेस्त आमी करता. सुवार्ता परगट केली जीब, त्या विशयान ती एक या दोन शब्द मात्र. आमी खंयच्याय एक पिडा येवन धाकटेरा कडच्यान गेल्यार ताणें पयलें कालें दाखय म्हणचें न्ही. जीब जर तर सारकी आसा, मनीस स्वस्थ आसा म्हण अर्थ. जीब आनी दोळे पळोवचे, दोन संगती. मागीर उपरांत टेस्ट बरा करतात. जीब मनशाची सारकी आसा जाल्यार मनीस स्वस्थ म्हळ्यार भलायकेंत आसा. हें समजून घेवन मोगाच्यानो, जर तर आमची जीब भलायकेक मात न्ही, आमची जीब सोमा आसा जाल्यार संबंद बरो जाता. स्वस्थ कांय मात्र न्ही, एकामेकाचो संबंदय बरो उरता. जीब पाड जाल्यार संबंद पाड जाता. तितलें जीब जर तर पाड जाल्यार मुखली संतती पाड जाता. आनी जीब पाड जाली जाल्यार संपत्ती येना मनशा लागीं. सगळ्यां कडेन लडायत केल्यार कशें जिवितांत बरें जावचें. तर मोगाच्यानो कुटुंबाची वडिलांची जबाबदारी म्हणटा आसतना आमच्या जिबेकी आमी एक गमान दिवंक जाय. ती नितळ आसूंक जाय, बरी आसूंक जाय, मैपासी आसूंक जाय. एक घडी बरो मावून रावया. मागया आज आमी झुजे आनी मोरये बरी सुटसुडाय. कुटुंबांत मागण्याचें जिवीत, तोबिताचें आदर्श घेवन कुटुंबांत एक मागण्याचें जिवीत देवाचेर अखंड भरवोसो आमी दवरूंक प्रयत्न करया. आनी तुमकां वेळ मेळटना एक 3 पवित्र पुस्तकाचें, कित्याक म्हळ्यार तुमकां उपरांत टीव्हीचेर पळयतना आयकूंक मेळटलें. सिराकाचें ग्रंथ 30वो अध्याय ओळ 1 ते 13. एका बापायची जबाबदारी कितें गे म्हूण सांगून थंयसर सांगल्या. सिराकाचें ग्रंथ अध्याय 30 चॅप्टर 30 वर्सेस 1 to 13. एका आवयची जबाबदारी कितें गे म्हूण सांगून आदर्श पतीने विशयान सांगलां. मुन्यांचें पुस्तक 30 आनी 1 अध्याय 1 ओळ 1 ते 30 पर्यंत. आनी भुरग्यांनी कितें करी जाय गे म्हूण सांगून सिराकाचें ग्रंथ स्पश्ट सांगता. 30रो अध्याय ओळ 1 ते 16. 1 ते 16. हे जेजू घरा वचून ही वाचपां वाचून सडीत नियाळ करूंक आमकां कृपा आनी आशिर्वाद दी. आमेन.